मनोज परबान ऑफिशियली रेजिग्नेशन लेटर आयज आमकां दिल्ले आहा. पार्टीकडे ते पावले आसा, जनरल सेक्रेटरीक ते एड्रेस केल्ले आहा आणि त्या रेजिग्नेशनान त्यांनी सगळे बरयला जे त्यांनी सकाळी आउट केल्ले आणि कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि ऑफिस बेरर्सान सगळ्यांनी मेळून डिसाइड केला की हे जे रेजिग्नेशन आसा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आणि मेंबरशिप, फाउंडर मेंबरशिप पार्टी एक्सेप्ट करता आणि त्याचे रेजिग्नेशन लेटर पार्टी एक्सेप्ट करता आणि तेजो जो डिसिजन आसा तेका आमी मान दिता, रिस्पेक्ट दिता. हो एक प्रँक नासलो जशें की थोडे न्यूज आउट जाल्ले की अशें केला म्हणून आमी, मात तशें कांय ना. ऑफिशियली रेजिग्नेशन लेटर आउट केला मनोज परब फ्रॉम द टुडे डेट म्हणजे 21 तारखेच्यान 21 मे 2024 पार्टीचो प्रेसिडेंट ना आणि पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणून ना. आणि कमिटीन हेवूय डिसिजन केला जे जे कमिटीनी मनोज परब मेंबर म्हणून आसलो त्या कमिटीनी तो आता नासचे ना, बिकॉज तो मेंबरूच ना पार्टीचो रिजायन जाला म्हणून. जशें अजयान सांगलें आयचो दीस आमकां खूब डिफिकल्ट आसा आनी हे आयचे दीस येवपा लागून आयज आमी केन्ना एक्सपेक्ट करनाशिल्लो असलो दीस पळोवचो पडटलो म्हणून. पूण जेन्ना हे सुरवात केल्ली, मनोज हांव बरोबर आसताले, विरेश मागीर, पूण एक आमी तकलेन घातलेलें की लोकांक एम्पावर करतले म्हणून, ग्रासरूट लेवलाचेर लिडर तयार करतले म्हणून. आनी आयज जो मनोज आयज उलोवन गेलो तुमकां सगळ्यांक दिसला आसा कित्याक इमोशनल जालो जाल्यार ते गजाल ताणें म्हणलें आपूण फेलियर म्हणून ते खूब लागले आमकां सगळ्यांक. कित्याक आयज आमी हांगा घडल्या ते फक्त आनी फक्त मनोज परबा लागून. कोणीय जावं, ग्रासरूट म्हणल्यार जे लोअर मिडल क्लास फॅमिलीचे बॅकग्राउंडाचे भुरगे आयज लिडर म्हणून तयार जाले ते मनोजान तयार केले. हेच्या पयलीं आमी केन्नाच खंयच्याच कॉलेजीन जीएस जावना, जावं सीआर जावना, कोणूच जावना. पूण आयज जे आवाज येदो व्हडलो लार्जस्ट पार्टी, थर्ड लार्जस्ट पार्टी आणि रिजनल पार्टी म्हणून नंबर 1 पार्टी मनोजान तयार केली. आम्ही केन्ना चिंतूंक नासले की स्पेशली हांवें की एक दीस असो टायम येतलो की प्रेस कॉन्फरन्स ह्या टॉपिकार आमकां घेवची पडटली म्हणून. ज्या मनशान आमकां आयज घडयले, आमकां आयज गांवा खातीर उबे रावपाक शिकयले, अन्यायाच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक शिकयलो, तो आनी त्या मनशान आयज रिजायन दिला आनी त्या विशयाचेर आमकां आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा म्हणून केन्नाच हांवें चिंतूंक नासलें. आनी खूब आमच्या खातीर खूब एक टफ टायम आसा. आनी आयज गांवांनी आयज भुरगे तयार केले. प्रत्येक वाठारान आयज तुम्ही पळयत जाल्यार आपल्या गांवा खातीर वेगवेगळे विशय घेवन आयज ग्रामसभेक लोक वयतात. म्हाका जाल्यार स्वता खबर नासली म्हणजे ग्रामसभाक कितें पावर आसा. तो ग्रामसभा म्हणून आमी आयकले ग्रामसभा जाता म्हणून एक 3-3 म्हयन्यांनी. पूण जेन्ना मनोजाक आमी कनेक्ट जाले, जेन्ना तेच्या कडेन आमकां कळ्ळें की ग्रामसभाचो पावर कितें तो, आनी ग्रामसभेन कितलो आमी गांव आमचो कितलो आमी सेफगार्ड करपाक शकता, जावं आमी लोकांचे विशय कशे मांडपाक शकता, तेचेर एक डेमोक्रेटीक वेन कशें सोल्युशन हाडपाक शकता ते आमी मनोजा कडल्यान शिकले. खुबशे जाणांनी आमकां सांगलें की आमी जी प्रायमरी मेंबरशीप आसा थंयसून आमी रिजायन करता म्हणून. ताका इतकें सांगपाक शकता की आमकां आयज घडयला मनोजान आनी तेची सदांच एक ड्रीम आसलेली की ही पार्टी फुडें वचपाक जाय. आमी गोंयकाराचो आवाज म्हणून हे रेव्होल्युशन स्टार्ट केल्लें. सो तुमच्या कडेन मागता की तुमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय. कित्याक आमी जर आयज फाटीं सरले, इमोशनल जावन खंय ना खंय, हे म्हाका तरी दिसता की हे सगळ्याकून तेका चड भितर आनीक हड जातले. सो आमी हे ना करता. तेणी जे एक क्रांती आयज स्टार्ट केल्ली, आमच्या काळजान जो एक उज्याची एक ज्योत पेटयल्ली, ती आमी आयज सगळ्यांनी वांगडा मेळोन तेची जी ड्रीम आसलेली एक बरें गोंय करपाचें, गोंय आमच्या गोंयकाराच्या हातीन घेवपाचें, ते आमी सगळ्यांनी मेळोन आयज ही क्रांती फुडें व्हरोन आमी आयज तेका खंय ना खंय आयज आमी प्रूव्ह करपाक जाय की खरेंच तो एक फेलियर न्हू म्हणून. स्टेजीर लोकांक ऑडियन्स कसो फेस करप, तो मायक घेवन उलोवप कसो. आयज आमी हांव सुद्दां हांगा बसला तो फक्त ओनली अँड ओनली बिकॉज ऑफ मनोज परब. सो म्हाज्या खातीर तो जरी आयज तो प्रेसिडेंट म्हणून आयज तेणी रिजायन केल्ले आसा, पार्टीची मेंबरशीप सोडिल्ली आसा, पण म्हाज्या खातीर आनी म्हाज्या काळजान म्हाजो प्रेसिडेंट आनी म्हाजो लिडर आनी पॉलिटिक्सान जावं सोशल वर्कान एक गुरू म्हणून सदांच हांव म्हाजो मनोज परबूच आसतलो.